नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आमच्या गोंय राज्यात कितलेशेच वॉटरफॉल आसा ज्या वॉटरफॉलांचेर पर्यटक येतात आणि आमच्या निसर्गाची मजा घेतात. निसर्ग अनुभवपाक मेळटा. पण कांय वॉटरफॉल असे आसा की जे हाय रिस्क वॉटरफॉल म्हणून डिक्लेअर केल्ले आसा आणि ते कायमचे बंद आसा आणि थंयसर कोणाकच अलाव करनात. तसोच एक वॉटरफॉल आसा तो जलवानी वॉटरफॉल जो सुर्ला आणि जो पारवड गांव आसा तेच्या बाउंडरी म्हणजे गोवा बॉर्डरीचेर पडटा तो वॉटरफॉल आणि थंयसर वचपाक लागून कायमचे बंद केल्ले आसा. कित्याक तर 3-4 वर्सां पयलीं थंयसर एक डेथ जाली आणि तेच्या उपरांत 2021 जेन्ना एक परतून सेकंड डेथ जाली थंयसर तेन्ना हो वॉटरफॉल हाय रिस्क वॉटरफॉल म्हणून डिक्लेअर केला आणि हो जो वॉटरफॉल आसा त्या वॉटरफॉलाचेर कायमची लोकांक वचपाक बंदी घातलेली आसता. तरी पण कर्नाटकांतल्यान कांय भुरगे कॉलेजचे भुरगे किंवा ट्युरिस्ट म्हणा हे चोरयांनी त्या वॉटरफॉलाचेर वयतात आणि आपलो जीव धोक्यान घालतात. आणि अशीच एक गजाल 2 दीस पयलीं घडली आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो वायल्ड लायफाचो आरएफओ गिरीश बैलुडकर हेका आणि हेच्या टीमीक जेन्ना गजाल कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी त्या जलवानी वॉटरफॉलाचेर थंयसर स्पॉटार वचोन 29 जाणांक 29 जाण जे कॉलेजचे भुरगे आसा कर्नाटकाचे तांकां हाडलेले आसा आणि तेंचेर 29 जाणांचेर केस बूक केल्ली आसा आणि तेंचेर कारवाई केल्ली आसा. हो जो वॉटरफॉल आसा ह्या वॉटरफॉलाचेर एकमेव म्हणजे लिगली वचपाक एक्सेस आसा तो म्हटल्यार जो टावर आसा आमच्या गोंयचो लास्ट टावर जो आसा पारवड गांवांत थंयच्यान वाट आसा तेका. बट हे जे भुरगे आसा ते कितें करतात ही 2 वरांची वाट जी आसा ती बायपास करून 5 वरांची वाटेन चोरयांनी वयतात आणि हे अशें कित्याक घडटा तर हो जलवानी वॉटरफॉल आसा ते भारतभर हो एकदम फेमस आसा आणि कितलेशेच इन्फ्लुएन्सर्स येतात आणि इन्फ्लुएन्सर येवन बरे बरे व्हिडिओ करतात तेजे रील्स करतात आणि हे पयल्या उपरांत जे यूथ आसा तांकां यूथ सामके ते एट्रॅक्ट जाता त्या वॉटरफॉलाक आणि ते पळोवपाक वयतात. पण हांव इतलेंच म्हणटा की हो जो वॉटरफॉल आसा हो इतलो रिस्की आसा. जर ह्या वॉटरफॉलाचेर जर वाटेन वयतले जाल्यार ही जी वाट आसा ती सामकी रिस्की आसा भितून आणि जेन्ना ह्यो फाटले 2 डेथ जाल्ल्यो तेन्ना तेंची बॉडी रिकवर करपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि फायर ब्रिगेडीक इतले त्रास जाले. सो तेका लागून 2 डेथ जाल्या उपरांत हो वॉटरफॉल हाय रिस्क वॉटरफॉल म्हणून डिक्लेअर केला आणि कायमचो बंद केलो आसा. आणि ही जी 29 जाणांचेर आता केस बूक केला आणि तेंचेर जी कारवाई केला ही कारवाई गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे वायल्ड लायफ जो आरएफओ आसा गिरीश बैलुडकर आणि त्याच्या टीमीन मेळून केल्ली आसा.